गांजे उसगाव मादळे न्हंयत बुडून मरण आयिल्ल्या धनंजय खैर नाराची कूड निमणी सापडली। आयतारा 6 जाणांचो पंगड न्हावपाक गेल्ल्या वेळार उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान 2 जाणांक बुडून मरण आयिल्लें, जाल्यार उदकान अडकून पडिल्ल्या दोगांक साल्वार केल्ले। एकल्याची कूड सापडिल्ली जाल्यार दुसऱ्याची कूड सापडूंक नाशिल्ल्यान सोद मोहीम सुरूच आशिल्ली। ते उपरांत 24 वरांनी उजो पावलपी दळाक धनंजयाची कूड भायर काडपाक येस आयलें। धनंजय खैरनार हो राष्ट्रीय जुडो खेळगडो आशिल्ल्याचें कळटा। तुम्ही काल ऐकलं असलेलं की हांगासर गांजे म्हणटा ते उदगांव एक 6 जाणांचो ग्रुप येयल्लो, तितूंतले 2 जाण भुरगे ड्रावन केस जाल्ली। सो 2 जाणां भितरलो एकटो आमी काल काडलेलो, ओके, आमचे विथ लोकल सपोर्ट आनी आमचो फायर फायटर्स आसले तेंच्यांनी मेळून। सो एकटो मिसींग आसलो स्टेट, सो तेका आमी जस्ट आतां काडला। तेजो काल जो काडला तेजें नांव आसा, काल काडलेलो तेजें नांव आसलें लवप्रीत सिंग म्हणून, तो पंजाबचो। आनी आयज काडला तो भुरग्याचें नांव आसा धनंजय खैरनार म्हणून, तो महाराष्ट्राचो। काल काडलेले ते भुरगे साई आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आसा फोंडा, तो इन्स्टिट्यूट त्या इन्स्टिट्यूटातले भुरगे ते काल हॉलिडे आसले त्या कारणान ते म्हाका हांगासर न्हावपाक बी कितें गेल्ले। सो तेन्ना अचानक हांगासर तांकां फ्लो कळोंक ना आसतलो, ते अननोन आसले ह्या प्लेसीक। सो अचानक फ्लो वाडलो की कारण ते सहजान आसले ते ट्रॅप जाल्ले। सो ट्रॅप जाल्ले त्या लोकांक आमी काडले आनी भितूरले 2 जाण ड्रावन जाल्ले। 2 जाण ड्रावन जाल्ले तांकां एकट्याक काडलो कालूच आनी एकट्याक आयज काडलो। काल ते 2 जाण बुडलेले न्ही, काल ते एकटे मेळ्ळो काल सांजचो। मागीर आयज भायल्यान सकाळींसान ट्राय केली, जाली ना आमी ते नॅवीक कॉल केली। नॅवीक आतां 6:30 सुमार दुसरी बॉडी रिकवर जाले। अजय नायक काल न्हावपा खातीर उतरलेले 2 जाण बुडलेले आनी 2 जाणां त्या वेळार वाचोवपाक यश मेळ्ळें। काल एक सांजची बॉडी मेळिल्ली, तर आयज दुसरी धनंजय खैरनार हेची बॉडी मेळिल्ली आसा। हो धनंजय खैरनार म्हणटा तो धुळे महाराष्ट्र हांगसरलो आनी तो नॅशनल जुडो प्लेयर। तेका नॅशनल लेवलार कितलीशीच पदकां मेळिल्लीं आसात। त्याच बरोबर हांगा जे आतां सकाळ पासून हांगा फायर स्टेशनाचे स्टाफ सोदतालो पूण तांकां मेळोना। तेजे नंतर दनपारां हांगा नेवीच्या पथकाक हांगा दाखल केले आनी तेय बी सोदताले पूण तांकांय बी मेळोना। पूण आतां सांजचे 6:30 वरांचेर अचानक तेची बॉडी उडली आनी आतां बॉडी उदकाच्यान भायर काडलेली आसा। त्याच बरोबर स्पोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांचे ऑफिसर सध्या गोंयांत पावले आसा आनी तांच्यांनी हांगा गांजे येवन हांगा स्थितीची पळोवणी केल्ली आसा। त्याच बरोबर सध्या ते कुट्टी हांगसरल्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेच्या ऑफिसान बसून स्टेटमेंट घेवपाचे तयारीन आसा। म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे हे भुरगे आसा ते स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ह्या मार्फत हांगा कुट्टी गेले 2 वर्सां पासून ट्रेनिंग घेत आसा आनी ह्या प्रकरणाक लागून काल जाल्लो इन्सिडेंटाक लागून सद्याक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेचो कुट्टीचो कोच सध्या अडचणीत येवपाची शक्यता दाट शक्यता आसा। कारण ऑफिसरां कडच्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार तेजेर कारवाई जावपाची अदीक शक्यता आसा। गांजेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश